निकोदेमाक सांगले ताणें तूं नव्यान जल्मूंक जाय. तो म्हणूंक लागलो कशें हांव आतां मायच्या कुसव्यान येतलो हांव. म्हजे भयणीनो आनी भावनो, आमी सगळीं जाणां जेजू सोबे आसा. बावतिस्मा वरवीं आमी ताचे सोबे नवो जल्म घेतलेलो आसा. म्हणजे आमचें जिवीत आपलेपणांत न्हय पूण जेजू सोबेन जिवंक जाय. हो नवो जल्म आमकां मेळ्ळलो आसा. आमी प्रत्येक सुस्कार सोडटा तेन्ना आमी आमकां मरता, आपलेपणाक मरता आनी सुस्कार घेतना ताच्या पुनर्जिवणपणांत आमी जिवंत जाता. हें तर आमी मनांत दवरीत जाल्यार सोंपेपणी आमी आमचें नवें जिवीत आमचे वस्तुंगे न्हय पूण जेजू सोबें तें जियेतलें. आनी जेजू सोबें तर आमी जियेता जाल्यार पयले वाचपान सांगलां आमी एका मनाची आनी एका काळजाची जातले. कित्याक आमचें न्हय, आमचें जिवीत जेजू सोबें आसा, जेजूचें जिवीत आमचे सोबें आसा. ताका लागून जशे भाशेन आमी आमचे कुडीचो परामर्श कोत्ता, कोण कोत्ता? हांव कोत्ता न्हय, पूण ते कोत्तात ना, ते फकत सहकार कोत्तात. ते भाशेन आमी जेजूक सहकार करून ताचे कुडींत एकामेकाक मागीर एका मनाची जातलें, एका काळजान आनी जें एकामेकाक जाय तें आमी करतले. कित्याक जेजू आमचे सोबें वावुरता आनी ताका आमी सहकार करता. म्हणटच आमी जेन्ना जेजू सोबें रावतले तेन्ना आमी एकामेकाक धीर दितले. बार्नाबास हें नांव म्हणजे धीर दिवपी. तो सगळ्यांक जाणांक आजीर जातालो, पूण मागीर जेजूचें आयकल्या उपरांत तो जेजू सोबें आजीर जावंक लागलो आनी ताचें कितें हाल्लें तितलें तो त्या धर्मशा दुताच्या सोबें दवरतालो. कोणाक जाय तें ताणें वापरचें ते भाशेन उक्त्या मनान काळजान तो देवाक सगळ्यां बरोबर अणभवतालो. हे भाशेन आमचें जिवीत जाल्लें आसा, पूण तें अदीक जावंक ना. कित्याक आमचें आपलेपण थिंजोर आमकां आडायता. हाका लागून जितलें आमी आमच्या आपलेपणाक मोत्तले आनी ताचे सोबें पुनर्जिवन जातले तितलीं आमी जेजू सारकीं जातले. आनी तो आमचे सोबें दुसऱ्यांचो परामर्श करतलो, कित्याक ते ताचेच कुडीचे सांदे आनी आमी एकामेका बरोबर एका मनाची एका काळजाची जातले. हो गूट हो मिस्तेर फकत देवानूच आमचे सोबें घडून हाडूंक शकता. आमी जाणो तें हांगसर, पूण तें जिवंक आमचे लागीं जायना. कित्याक आमचें आपलेपण सगळोच आसा आनी ताका लागून आमी पातकी मनशां. फ्रांसीस आसीस तो इतलो भाग्यवंत आसलेलो, इतलो देवाच्या एकवटान तो आपलें जिवीत सादतालो. आनी एक मातशी चूक केल्या पुरो तो त्या ब्रदर एलायसाक सांगतलो, ब्रदर एलायस तूं अशें म्हूण म्हाका, फ्रांसीस तूं व्हडल्यांतलो व्हडलो पातकी मरे. त्या ब्रदरीक तें म्हणूंक जायनासलें, कित्याक तो जाण आसलो हो खरोच बरो सांत म्हणून, पूण ताका तें आयकूंक जाचलेलें. कित्याक हे भाशेन तो नम्रतायेन आपलें जिवीत जेजूच्या सांगाता, जेजूच्या एकवटान सादतालो. तर म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमी खालतीकाय पत्करूंक जाय, तेन्नाच की हें आमचे सोबें घडटलें. आमी ती कृपा मागया ह्या मिसांतल्यान आनी जेजू आमकां ती रोखडीच दिता. कित्याक जेजू आमचे पासत आयलो आमकां पातकांतली सुटका दिवच्याक आनी ताचे सोबें हें नवें जिवीत जिवच्याक. आनी हें जिवीत परिपूर्ण जिवीत, हें सादें न्हय. ताचे सोबें रावलीं की ना, ताच्या नांवांत रावलीं की ना, बाकीचें तो सगळें घडून हाडटलो. सगळीं जाणां आमच्या हात अशें उलटेन दवरया, थोडो वेळ अणभव घेवया. प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना पांयाची बोट आसा ती जोतान तकले मेरेन आमी सुस्कारान भरोन येता. पूण सुस्कार जावन आसा जिवीत. हें जिवीत सादें जिवीत न्हय, हें जिवीत नवें जिवीत जेजू सोबें आमकां. तर आमी जेजू सोबें जिवंत जाता. सुस्कार भायर सोडटना आमी मोत्ता,
तो तर पोत्तून घेना जायत जाल्यार आमी मरतले हांव, पूण तो आमच्या वस्तूंगिना तो देवान घातलेलो आसा. देवूच आमकां आपल्या एकपोटान दवरता. हें ताचें एकपण जें आमचें सवें आसा तें आमी प्रत्येक सुस्कारांत अणभवूंक जाता. सुस्कार घेता तेन्ना तो आमकां जिवितान बोधता. सुस्कार भायर सरतना आमी आमच्या आपलेपणांतली मरता आनी देवपणांत अदीक भाग घेवंक लागता. तो दुसऱ्या सुस्कारान आमी ताचें सवें ताच्या एकवटान जियोंक लागता. तर हे परी आमी सगळो गोत प्रत्येक सुस्कारान ताच्या एकपणांत रावया आनी ताका सहकार करया. ताची येवजणे प्रमाणे ताचे खुशे प्रमाणे आमचें जिवीत सारया. आनी हे भेटवणी वरवीं सगळी आमची मागणी देसां देवाक ओपून दिवया. आनी आयज आमी फाल्यां आमच्या आज बिस्पाचो 30वो कॉन्सक्रेशन म्हणजे ताका बिशप केल्ल्याक फाल्यांच्या दिसा. पूण आयजूच ताका आमी मनांत दवरया आनी फाल्यां ताचे पासून मागया. पूण हे फ्रांसीस शावेराच्या रेलिकेची दोबाचीक दाखोवणी आनी 2025 उत्सवीक वर्साचे तयारी निमित्तान हे मागणी आमी देवाक उबारुया. सर्वेस्परा देवा, आमच्या मोगाळ बापा, काळा काळी तूं मनशांक आपयताय, आकारताय आनी पाठयताय. बागेवन फ्रांसीस शावेराच्या आपोवण्या आनी मिसांवां पासून आमी तुका दिनवासता. तुज्या पुताचे खुसाचेर नदर तिरावन ताचें मन बदलप जालें. संवसारी मान सोडून मिशनरी उर्बेन शुभ वर्तमानाचो तो दिरादीक परगटणार जालो. ताच्या रिलिकांचे दोबाचीक दाखोवणीक तशेंच 2025 उत्सवीक वर्साक आमी तयार जातना पवित्र खुर्साच्या बोळान आमचो एकचार थिराय. तुज्या उतराच्या उजवाडान आनी परिशिदीक मनान तुवें दिल्ले मिसांव सहभागलीपणांत फुडें व्हरूंक आमचीं पावलां उजवाडाय. अशें पवित्र आत्म्याचे स्फुर्तेन संवसाराक बरवासो दितोली शुभ वर्तमानची उर्बेवंत परगटणारा आमकां कोर. आमेन.